6, page 20, day 36. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरकार भोव व्हडली मजुरी तुमची. आयज सगळ्या सांता भक्ताचो उगडास आमी करता. हे सगळे सांत भक्त कुटुंबान थावन उपजल्या. तांचे कुटुंब बरें करूंक ती वावुरली. देखून आयज हे सांत भक्त स्वर्गार राज्यांत आमचे पासत विनोती करतात. कुटुंबाचो मुख्य वावर जावन आसा विस्वाशीपणी खरो मनशाचो समुदाय बांदून हाडूंक. तर सरवल भाशेन जिवन आमचे गराबे बागीवर करूंक आमकां तांची देख घेवया. तर आयज आमच्या दोन प्रांतांत कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार आमी समोर ओंपता. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपले आपोवणे आनी मिसांव समजून घेवंक आनी तशेंच जिवंक तांकां हे मिसाचे भेटेन बापाचो आदार मागुया. बाबा भयणीनो, आमी आतांच आयकलां ते भाशेन आयज सगळ्या संता भक्तांची दबाजीक परब आमी पाळटा. आनी तेच बरोबर आमचे दियोसिसीन आमी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार संडे फॉर फॅमिली एपॉस्टोलेट हो आयतार आमी पाळटा. दर एकल्याचें आमचें कुटुंब आमी देवाक उबारया. ह्याच कुटुंबांत आमचें कुटुंब मोगाचें जावन ल्हान ल्हान भक्त आमच्याच कुटुंबान उत्पन्न जावन बरें जिवीत जिवन पातक पयस करून असलें कुटुंब आमचें आसूंक आनी हें भक्ताचें जिवीत आमच्या कुटुंबांत सुरू जावंक आयज आमची मागणी हे पवित्र मिसाचे पेटयेंत आमी करुया. आमची इथे सवाय ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया आनी सगळ्या खालतिकायेन पातकांची बोगसणी मागून देवाची आनी एकामेकाचे बोगसणी जोडुया. हांव पातकी सोर पुरया देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो मनाची तोर तोरान सारून वायट घालून सोडून हांवें सारकी पातकार केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसत बदल्यास नाचाचो सगळ्या तुमकां घालून बघतात आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागली विनंती करान प्रार्थना मागता. सपुर्ला देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर.
मोहिमा दिवपाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया सोड पोद्दारा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका निवासान तुज्या गोड पासो आमी तुका वखाणटा सोम्याची जुलिस्ता बाबाच्या इतिहास करता सोम्या देवा देवाचे शिवी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सगळ्यांनी देवा बाबाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन. प्रार्थना. सोद पदवीदार आनी सासणाचे देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समारंभूक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवंत बाबा भयणीक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान करता. सगळीं तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुभाव कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआंवा जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. ज्या चौगा देवदूतांक संवसारांक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपालार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतांदुवांच्या सगळ्या कुळांतली 144,000. हें जातोच कोणाच्यानूच मेजून नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंज हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो, कुळांचो, पोरसांचो आनी भासांचो तो लोक दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून सिल्वासोना आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, सिल्वासोनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्याक जोय. सिल्वासोना जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसली ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून ताणें म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यात ती कोण आनी खंय थावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तुमी जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्चूर दुमाळ्यांतल्या सोलोमोती पावला. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी दोवी केल्यांत. देवाचे उतर हे. देवाचे बळकार. आमचो जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. जबाब,
ओसली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळी संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडला. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब ओसली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबडो ना तसल्याच मनशाक. जबाब ओसली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. ओसली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुझे मुख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब ओसली मनशां देवा आमच्या तुझे मुख पळोवंक आशेतात. भाग्योन जुवावाचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या न्हू पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलोय. देवाची भुरगीं आमकां म्हणून ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच सावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताची सारकीं जातल्यांव, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यांव हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निर्बेल शुद्ध, तशी ताचेर हो भरवोसो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. कश्टतल्यानो तुमी, भार व्हरतल्यानो तुमी, म्हजीशी येयात सगळीं. हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांच्यो उरपूंची पळोवन
जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे सोर्शी आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कशे मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचे राज तांचे. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचे दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पडयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपले भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणाक खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सर्गीचे राज तांचे. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचे वायट तुमचे आड उलयत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मोजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ फोटो महानी. Wakani Durga Krista. भयणीनो, आयज सगळ्या संतां भक्तांची आमी दोबाजीक परब करता. जेजूच्या मोन्ना उपरांत सुमार 300 वर्सां उपरांत पिडापीड जायती सुरू जाली आनी जायतीं जाणां जेजूक आनी ताचे शिकवणेक थीर रावन आपल्या भावार्था खातीर आपलो जीव पर्यंत दिलो. आमी तांकां मार्टर्स म्हणटा, मारतीर मेले म्हणटा. आनी अशें आसतना तांचे भावार्थाचें जिवीत पळोवन जायतो लोक तांच्या फोंडाशी वेतालो, कित्याक तांणी आपल्याच रोगताचें बलिदान जेजू खातीर केल्लें. ती असली भाग्यवान कशी समजताले आनी तांच्या फोंडाशी वचून ती स्वर्गार आसा म्हूण ते समजताले. काळ बोल्लो तेन्ना उपरांत आनिकूय जी मनशां जिवी आसली तांचे बरोबर भोंवतालीं, तांचें जिवीत ताणें पळयलेलें, एग्जॅम्पलरी लायफ. असलीं मनशां मरूंक लागलीं तेन्ना ती मार्टर्स न्हय पूण बरें जिवीत जिवन मेलीं तेन्ना हेर दुसरीं जिवी आसलेलीं म्हणूंक लागलीं तिवूय घडये स्वर्गार आसता. म्हणटच आनिकूय जायते जाणांचें जिवीत, बरें जिवीत तांकां सेंट्स म्हूण ती एके भशेन पाचारूंक लागली. ही पद्दत चलता आसतनाच रोमांक एक घर आसलें, पांतियोन म्हळ्यार. आनी हें घर, हेचें उतर म्हळ्यार इट्स अ हावज ऑफ ऑल गॉड्स. रोमकार न्हय फकत रोमाक राज चलयताले, पूण तांचें राज भायरूय दुसऱ्या जाग्यांचेर आसलें. म्हणटच रोमकारांनी कितें केलें, जंय जंय तांचें राज चलतालें थंयसरले तांणी तांचे देव जे बसताले ते सगळ्यांक हाडले. स्मॉल गॉड्स वीच वर वर्शीप इन दीस डिफरंट प्लेसीस. आनी ते हाडले कित्याक? 2 कारणांक लागून. हें पांतियोन म्हण घर आसलें तातूंत थंय दवरपाक आनी सगळे असल्या तेंच्या देवाक एकेच कडेन बसपाक. आनी दुसरे सुवातेर रोमाक आसलेल्या लोकांक तांणी खुशाल करपाक, कित्याक ताणें थोडे फावटी तांचेर आक्रमण करून त्या लोकांकूय हाडलेलो. म्हणटकीर सगळे भाशेचो लोक थंय आसलो थंय त्या लोकांक खुशाल करपाक हे सगळे देव तांचे हाडून थंय दवरलेले. आनी ह्या लोकांक लागून हें पांतियोन ह्या घरांत अशें चलतालें. पूण सुमार 600 वर्सां उपरांत थंय आनी ओन बावटी रोमाक उरोंक ना.
सगळे क्रिस्तांव जाल्ले, नो पेगन्स वले. आनीक 680 वर्सां उपरांत आनीक 80 वर्सां उपरांत थंय भाव भयणीनो पाप साहेब आयलो. पाप साहेब बॉनिफेस चवथो आनी ह्या घरांतले पांतियोनांतले सगळे देव काडून भायर उडयले. आनी जी कोण बरीं मनशां जीं मरून गेलेलीं तांचो उगडास करताले तांकां हाडून थंय सांत कशें दवरलें. आनी ह्या घरान थंय हें घर आसलें तें इगोर्ज करून दवरली. आनी ही इगोर्ज आयज पासून आसा डेडिकेटेड टू ब्लेसड मॅरी एंड ऑल द सेंट्स, सायबीन मांयक आनी सगल्या भक्तांक. पूण काळ भरल्या उपरांत एक दीस ह्या सांतांक दिल्या उपरांत बाबडीनो आख्खें वर्सभर पावना जालें. आयज सुमार 2,500 मायज सांत आसा इगोर्ज मातीन मानून घेतलेले. सद्दां रोमन कॅलेंडर आमी म्हणटा ताचेर हे सगळे सांत चड जाले. आनी हाका लागून तेन्ना हे 365 दीस पर्यंत पावना जाले. सुबेज सांत जाले, लोक मानूंक लागलो, इगोर्ज मातीन मानून घेतले. आनी हाका लागून ही परब सुरू केली. आनी आयज आमी परब करता पळय ती न्हयच आयची कालची खूब पुर्विल्ली परब. जायतीं वर्सां 300-400 वर्सां मायज ही परब सुरू जाली. बाबडीनो ही परब करपाक 2 कारणां. पयलें म्हणल्यार तें देवाक दिनवासून, कित्याक हें साल्वेशन ही सोडवण असल्या मनशांतल्यान देवान केली देखून. हाका लागून देवाक दिनवासून. आनी दुसरें कारण म्हणल्यार तें दरेकले आमी जियेता पळय ती आमी सांत भक्त जावं. एवरी क्रिस्टियन इज अ सेंट इन मेकींग हे भाशेन म्हणटा. दर एकल्या क्रिस्तांवाक शेवटाचो आवडो भाग्यवंत जावपाक. कित्याक भाग्यवंत जाल्यारूच आमी स्वर्गा राज्यान आमकां मजुरी आसा. ताका लागून बाबडीनो सांत म्हणटा तो कोण? अ सेंट इज अ सिनर लव्ड बाय गॉड. भाग्यवंत तो मनीस जो पातकी म्हणून वळखता आनी ह्या पातकांतलो भायर सरून भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियोंक वावुरता तो जावन आसा सांत. असलीं सांतां भक्तां जायतीं आसा. आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता. कांय फावटी आमचे आवय बापूय भाग्यवंतपणी ती जियेता. कांय फावटी आमी जाणा आमचे शापाय शामाय भाग्यवंतपणी ती जियेता. कांय फावटी आमी जाणा कितलो वावर करून संवसारान कसली संवसाराची मजुरी सोदिनासतना देवा पासत वावुरता आनी ती मरून गेलेली आसा. ती घडये आयज सांत जाय. इगोर्ज मातीन तांकां डिक्लेअर करूं ना जाय. पूण आमी जाणा तांचें असलें जिवीत सांताचें जिवीत. तेच बरोबर भावभयणीनो आनिकूय सांत आसा जायत इगोर्ज मातयेन परगटलेले. तांकां तांचें जिवीत भाग्यवंतपणी ताणें जियेलां म्हणून आमी जाणा. आयच्या काळा वयले कितलेच जाण आसा. तर दर एकल्याक आमकां हो प्रश्न म्हज्यान भाग्यवंत जावंक जाता. भाग्यवंत जावपाक भावभयणीनो व्हड वस्तू करूं नाका. ल्हान वस्तूंनी आमी भाग्यवंत जावप गरजेचें. कितेंय व्हड जाता तेन्ना ल्हान वस्तूंतल्यान जाता. आमी जाणा एक वाट तर जातली सगल्याक ह्या दिसांनी आमी पळयता तोंड जालेलें आसा. थंय एक वाट जातली जाल्यार एक पावल मारल्या उपरांत ती वाट जाता. कांय फावटी आमी पळयता आख्खो एक जेलो केलो आसा. एक फूल गुंतल्यारूच तो जेलो जाता. भाग्यवंत जावपाक एक ल्हान वस्त आमी जी करता ती मोगान करून तेन्ना आमी भाग्यवंत जावंक पावता. भाग्यवंत तेरेजा म्हणटाले डुईंग ऑर्डिनरी वर्क्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॅनर. ल्हान वस्तू पूण बरे भाशेन करून देवाक मानवता ते भाशेन. तेन्ना ह्यो भक्ताच्यो करण्यो आमी आमच्या जिवितांत करून पावता. म्हणटच ही परब पाळटना बाबडीनो आमकां दर एकल्याक सांत भक्त जावंक
जेजू आपयता. आदल्या काळार जेन्ना असले हीण आसले तेन्ना मेंढरे राखताले तेन्ना गवळी एका शेळयेचेर तांच्या कपलाचेर एक माक करताले, कित्याक तेंचे हीण जायते व्हडले आसताले आनी दुसरेय हीण बी आसताले. म्हणटच एका मेंढऱ्याचेर तो माक आसतालो दाखोवन दिवंक खंयचो गवळी आनी खंयच्यो शेळयो ताच्यो. आमी भावंडो जेजू आमचो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो. आमी सांत जावंक भक्त जावंक जेजूनय आमचेर एक माक घातलेलो आसा. आनी तो माक म्हणटा तो एके भाशेन क्रिस्त आमी आमच्या कपलार काडलेलो आसा. एक क्रिस्तांव मनीस कसो आमी पळयता तेन्ना दुसऱ्याक हो क्रिस्त पळयता माक केलो एके भाशेन. कित्याक बावतिजमा वरवीं दर एकल्याक आमकां नितळ निर्मळ केल्ली आनी आमी ही सांत भक्त कशी केल्ली. पूण संवसारान आमी जियेता तेन्ना बावडीलो आमचे जिवितान कितें ना कितें तरी वायट येता. पूण कुमसाराचो साक्रामेंत आसा आमकां, जाचे वरवीं आमी परत जेजू सोशी येवंक जाता. खंय फावटी ह्या भक्तांची नांवां आमकां आसता. जायते सांत भक्त आसा. ह्या भक्तांच्या नांवा प्रमाणे आमी जियोंक गरज. तो आस्कारीक कसो. आयज काल कितेंय नांवां घालता थोडे फावटी, पूण आदलीं नांवां जायते जाणांची सांताची भक्तांची आसतालीं. आनी त्या भक्ताक एक आस्कारीक कसो राखूंक आनी सांबाळूंक त्या भुरग्याक कशें करताले. पूण आयज कितेंय नांवां घालता. म्हणटच आमकां जर त्या सांतांची नांवां आसा जाल्यार त्या नांवा प्रमाणे आमी जियोंक. कांय फावटी हें सांताचें नांव बेमानान घेयना जावं. आमी पळयता थोडे फावटी सेंट फ्रांसीस बार, सेंट एंटनी टावेल, कसल्यो एक्टिविटी थंय चलता काय. भक्तांच्या नांवांनी असलो धंदो चलयता. पूण कसलो धंदो तो? भक्ताचें कितें तरी थंय आसा. तर भक्ताचें नांवां आमी घेवंक, तोंडूय उच्चारूंक, तांच्या जिविता प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक गरजेचें. बाबडीलो आमच्या घराब्यांतलीं मनशां कडेन जायतीं जाणां मरून गेल्लीं आसा. आनी आमी जाणां ती सांत भक्त कशी म्हणून. आमी तांचेय लागीं मागूंक गरज. ती घडी स्वर्गा राज्यान आसा म्हूण आमी सत मानता. कांय फावटी आमी सांत म्हणटा तेन्ना फकत न्हयच इगोज मातयेन परगट केल्या पळय ते, पूण आमचेच सारकेलीं मनशां आमच्या संवसारान जिवन गेल्यात. जायत घडी म्हजी आवय बापूय हांव म्हणटालो म्हजो पोदोन मोदोन, जायत घडी म्हजी शापाय शामाय, ती सांत भक्त म्हणून मानूंक गरज. तांचेय लागीं मागूं, कित्याक ती लागीं देवा लागीं आसा. बाबडीनो आयज कुटुंबाक भेटयलेलो हो आयतार आमी पाळटाव तेन्ना दर एकल्याचें आमचें कुटुंबूय देवाक भेटोवया. आमकां तर एक कुटुंब आसा देवाचें देणें. जायतीं जाणां आसा संवसारांत आसा तीं जियेता, तांकां कोणूच ना. एक फामील म्हणटा ती ना. आमकां कसलीय ती फामील आसा, बरी जावं कितें वयर सकयल जावं, पूण एक घराबो आसा, एक फामील आसा. म्हणटच ह्या कुटुंबा खातीर पयलीं स्वाती देवाक दिनासुया. कुटुंबान जर कितें वायट चलता, कोणाकूय तर शिडकावणी दिवची आसा ती दिवया. पूण तेच बरोबर आमचें कुटुंब देवाक भेटोवन ते असल्या सांत भक्तांचें कुटुंब कर म्हूण मागया. जायते फावटी बाबडीलो आमी म्हणटा धाकट्या भुरग्यांक म्हणून ते जालेलो सेंट. त्या भुरग्याक कोण हांव सेंट म्हणटा जाल्यार ताचें रिफ्लेक्शन एके भाशेन आवय बापूय कडच्यान येता म्हूण गमता. जायते जाणांच्या कुटुंबान भुरगीं बरीं, कित्याक आवय बापूय बरो. आवय बापायन आपली दिल्ली जबाबदारी आपल्या लग्ना दिसा पाळल्या आनी हाका लागून ताचो कुटुंबूच बरो जाता. कांय फावटी कुटुंब इगोर्जेक लागीं आसता, कांय फावटी समाजान ह्या कुटुंबाक नांव आसता, पूण कांय कुटुंब आवय बापायन जबाबदारी पाडूंक ना. इतलेंच न्हय, आवय बापायचेरूच घालिना, थोडे फावटी भुरगीं आवय बापायन शिकयलेलें स्वता आपल्या जिवितान मांडूंक सोदिना आनी भायले इन्फ्लुयन्स अदीक चड, जावं इश्टाचें, जावं इंटरनेट गुगलाचें, असले इन्फ्लुयन्साचेर आपलो घराबो चलोवंक सोदता. थंय असले आमचे भाग्योंत सांत आसा पळय ते, तांकां फुडें घालून ते आमचे नमुने करुया. घडटा जाल्यार आमकां नांव ना जाल्यार पर्यान खंयच्याय सांताची एक सांत आमचो घेवंक वावरुया. आमच्या गोंयांत आमचो भाग्योत आसा, भाग्योत जुजेवास, जावं दुसरे सांत आसा,
कोणाकूय आमचो एक आस्कारी म्हूण मानून घेवया. म्हाका उगडास आसा एक फामिलीचो जो हांव करता ते फामिलीचो एक भुरग्याक ताणी एक सांत दिलो आसा आनी ती भुरगीं आपणाची तिगाय जाणां भुरगीं एकल्या सांताक हो आपलो सांत म्हूण मानता. तांकां नांव ना जाय पूण ते फामिलीन एकल्या मनशाक ताणी सांत दवरलो आनी त्या दिसा त्या सांताचो उगडास करून त्या जिवितांतल्यो घडण्यो काडून ती जियेता. बरी वस्त असली आयज दर एकल्याक आमच्या पासत मागया आमच्यांनी सांत जावंक जाता. कितें करून न्हय फकत आदलीं पुस्तकां वाचून तांच्या जिवितांतले दुबाव ना ते करूंकूच जाय पूण असल्या भक्ताच्या जिवितांतले गूण आयच्या मनशां मदें दिसून येता ते आमी इमिटेट करूंक जाय. लेट अस इमिटेट गूड वर्क्स इन फ्रॉम अदर्स. दुसऱ्यांनी केल्ले आसा ते दिश्टी पडटा आमकां ते हांव करूंक वावता. कोण बरे भाशेन उलयता हांव तें मानून घेता. कोण बरे भाशेन दुसऱ्यांक आदार करता हांव तें करूंक वता. ह्यो जावन आसा वांटो भाग्यवन जावपाच्यो. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी भाग्यवन जावंक वावरया. उबे रावया. भोव पवित्र पृथ्वी आनी पवित्र कुटुंब जावन आसात फामिलीचे नमुने. त्या नमुन्यांक दोळ्या मुखार दवरून आमचे फामिलीन आपलें जिवीत जिवंक थोडी मागणी तांचे खातीर बापाक उबारुया. फ्रांसीस आमच्या वागीवन बापा पासत, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा पासत आनी सगळ्या याज्ञिका पासत कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच गोट करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसतले पोळशेक सदांच पवित्र गरब्या सारके ओखोड जिवाल आनी कुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या राजकारणी मनशा पासत नितीन आनी जबाबदारीन आपले कायदे पाळून मनशाच्या जिविताच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटान बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो घराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच खुशाल दवरूंक फुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो जावंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोडयांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजारेतच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसाचे पवित्रपण भक्तीपणीन जिवंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावंक भाग्यवंत जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. भोसरीचे बापा भाग्यवंतपणी जियोक तुज्या पुतान भाग्या आमकां दिल्लें आसा. ताचेर नियाळ करून आमचें जिवीत मांडूंक आनी कुशाल आनी संतोश भरीत जावन स्वर्गार आमची मोजरी आमी घेवंक फावो म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोवले वेळार गीत घेवया. C33 पेज 42. C33.
म्हज्या बाबा पडिनो म्हजें तुमचें बलिदान सोडपली दादा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे त्यांच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आमच्या एक पवित्र सभेच्या गावात सर्वेस्वर मानून घेऊ. प्रार्थया. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केलें आनी अमोल जिविताक पावयलीं. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी स्वत मानता आनी तांचे पासत तुका दिन वाचून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काहळ जावं होया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व कांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, आमच्या आवयचो सर्गीच्या जेरुजाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दबाजो. तुवें मोहिमेन पावलोल्या आमच्या भाव भयणींचो सासणांक गाजता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडट्या वांगड्याचो पृथ्वेर फुलता संतोश पवित्र सभेचो आमी तुजी असक्त वाटसर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाड्यान चलून वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावोवंक शेकी फुडें सरतांव दावी आनी समेस तुज्या दुता भक्तां सांगाती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. बापाक रस्तो पवित्र तो सगल्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूक विचारी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कावस नव्यानी सासणेक कराराचें रगत
पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे मोशा उगडासार करात. Bavartaco gotu pohor gotu ya Somia Jesu kushe morona mi somorota Tushe ponor shivon porami porgota Tushaeya kamiya kreta बापाचे तुझ्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता अनवजिविताचो उलो आनी सोडवणीची काव तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जी तुजी कुडे रगत शोतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भगवान दोन दितान सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळेच्या तुझें नांव पवित्र तुझे राज संकार येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इगरायचे आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिसा तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदराची जेजू क्रिस्ताची आनी आमी बरो वचनाक रेखता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राज चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सगळ्याची शांती सदां काळ तुमची सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाकतळे आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाकतळे आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाकतळे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. Chris Prasada Velar, Kit Kyoria, D35, page 66, D35.
प्रार्थया. देव आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्ता सवे तुजीच ओजापवंत पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोषभरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशोवन रावतल्या बाबा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुराच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगांत दिसान दीस अदीक वाडोन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. सगळ्या संत भक्तांची आज आमी परब समरमता. तांची महिमा आनी संतोष देवा तावनूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. Amen. संत भक्तांच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटो तांची देख घेवन आनी खरेपणी जितचो पाटलाव करून देवाची आनी पेल्याचे चाकरीक तुमचें काळीज आनी मोन लावूंक तुमकां घोटाय मेळूं. Amen. सर्गीच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावूं Amen. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरदान. शेवटाक गीत घेवया. F12 पेज 91. F12